जो आमच्या गोयच्या पर्यावरणा खातीर झगडटा, आमच्या गोयचें अस्तित्व राखपाक झगडटा. आयज गोंयांत जे पद्दतीन गुंडागिरी चल्ल्या ती अशीच जर चालू उरली जाल्यार आमकां एक क्रायम कॅपिटल म्हणून अख्ख्या भारत देशांत नांव मेळटलें आनी तो टॅग मेळटलो. कित्याक ज्या पद्दतीन आयज लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लेली आसा, जगभर आमी प्रसिद्ध जाल्लेले आसा. आमचे ह्या लॉ अँड ऑर्डरा खातीर गोंयचे टुरिझम जो मेन बिझनस जेच्या खातीर आमच्या सरकाराक रेव्हेन्यू येता तो सुद्दां फाल्यां सकाळी कॉलेप्स जातलो. कित्याक अशी गुंडागिरी जर चल्ली, आयज आमी गोंयकारूच जर सेफ ना जाल्यार जो टुरिस्ट येता तो कसो सेफ आसतलो म्हणून हो मेन प्रश्न. आता रामांगडा जो पयर प्रकार घडलो तो सारको दुर्दैवी प्रकार सारको, आणि तसोच प्रकार काल वेर्णा घडला खंय. एक 4-5 जाणांनी एका बिझनेसमॅनाक मारलो खंय. ही न्यूज व्हडलीशी चड हायलायट जावंक ना, पूण हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हे आयज जे चल्लां न्हू हे डेली स्तराचेर चल्लेले आसा. फाटीं आमी मडगांव सुद्दां पळयलें केदे व्हडले गँग वॉर जाले ते. आता ही गँग वॉरां वाडली कित्याक आनी हे प्रकार जे आयज डेली जे वाडत आहा ते कोणा खातीर वाडटा. रामा काणकोणकारा बाबतींत जे जाला ते एक डिफरंट लेवलाचें राजकारण. आयज आमी गोंयांत पळयतात आयज जमिनी विकपाचे आनी घेवपाचो तांडव चालू आसा सारको. मायनिंगान अर्दे गोंय काबार केलें, आतां मायनिंग बंद जालो. आतां जमिनीचो वेवसाय सारको उच्च स्तराचेर चालू आसा आनी हेतून मोठे मोठे दिल्लीचे राजकारणी म्हणनाका, गोंयचे राजकारणी म्हणनाका हे सगळे इन्वॉल्व आसात. आयज आमची हेंच्यांनी जंगलां सुद्दां सोडूना, प्रायव्हेट फॉरेस्टां अशा पद्दतीन नश्ट केल्लेली आसा की आमकां फुडले पिळगेक रान हे मेळचें ना. फुडल्या पिळगेक रान हे मेळचें ना. आतां सद्याक आमी पळयता ओमकार वो हत्ती पेडण्या गांवांत भोंवता. तो कित्याक भोंवता तर तेचें घर आमी नश्ट केलें. तो भटकोन त्या गांवांत पावलो. आयज बिबटो जो भायर येता आनी आमचे कुत्रे व्हरता, सो तेचें जें अन्न आहा तें काबार जालें. तें अन्न सैरा वयरा पावलें आनी तेका तें अन्न मेळना. सो आयज जी एरिया जे फॉरेस्ट आमी टायगर रिझर्व करपाक जाय कोर्ट ऑर्डर दिता ती हे सरकार मानपाक सोदिना. कितें सो आयज जो जमिनीचो तांडव चालू आसा, जमिनी विकप घेवप जे चालू आसा, हेतून सगळे लँड माफिया इन्वॉल्व जाल्लेले आसा सारके. आयज आमी पळयता धारगळी पेडणे ह्या गांवांत इरिगेशन कमांडांतली जागा सरकार कन्वर्ट करता. इरिगेशन कमांडांतली जागा, हे इरिगेशन कमांडांतली जागा ही कोणाची? आमची इरिगेशन आमकां मेळपाक जाय, आमकां सारकें वेवस्थीत शेतां पाणये उदीक मेळपाक जाय म्हणून ती जागा आयज हे प्रमोद सावंताचे सरकार कन्वर्ट करता आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान कसिनोक दिता. म्हणजे राजकारण चालू आसा ते. IIT खातीर 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागो, 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागो ते सोदतात. आतां IIT हो इश्यू मेळावली पावलो, सांग्या पावलो, काणकोण पावलो आनी आतां कोडार पावलो. सो वयता थंयसर लोकांनी नाका म्हटलें. आतां आमी जेन्ना एक्टिविस्ट उलयता न्हू तेन्ना लोक कितें म्हणटा, सुशिक्षीत लोक आहात ते, हे अनपड काय, तुमकां IIT नाका. अरे आमी अनपड न्हू रे, आमी अनपड न्हू, आमकां IIT जाय, पूण IIT खातीर तुमचे कडेन वेवस्थीत जागा खंय आहा ती दाखया आमकां. कितें IIT हाडा, आमकांय लोक शिकलेले जाय. आमी कोणाच्या शिक्षणाच्या विरुद्ध ना कितें, आनी आमी ओपोज करिना तेचो. आमी ओपोज कित्याची करता? आमी ओपोज करता आमची शेतां, रानां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे हे नश्ट करून आमकां तुमची IIT नाका. कितें हे नश्ट करून कित्याक आमी ऑलरेडी गोंय सरकारान जे प्रोजेक्ट्स हाडल्यात न्हू ते प्रोजेक्ट्स गोंयांत कशे येयले आनी गोंयचे घट्टाण निसाणटाण कशें जाले ते आमी पळयलें. आयज तुमी मोपा 1 कोटी स्क्वेअर मिटराच्या वयर जागो एक्वायर केला. आतां मोपा एअरपोर्टाक कितलो जागो लागलो? 10% एरियन आतां मोपा एअरपोर्ट जाला. उरलेलो जागो कित्याक तुमकां तो आतां? मोपा एअरपोर्ट जालो मरे, कंपाऊंड झाला आनी पॅक करा. आनी तितले उरलेले जंगल 80% जागेचे जंगल तुमकां नश्ट करपाची कसली गरज आसलेली? तुमी केदी व्हडली रिस्क घेतल्या आतां, केदी व्हडली रिस्क घेतल्या तुमी. आयज त्या जाग्याचेर एअरपोर्ट बांदला वेस्टर्न घाट्साच्या एरियेन, जे जाग्याचेर तुमकां प्लेनां डायवर्ट करून बेंगलोर व्हरचे पडटा. हे पर्यावरण नश्ट केला म्हणून जालें न्हू. कितें आयज तुम्ही मोपा एअरपोर्टा खातीर जर जागो एक्वायर केलो, कितल्या त्या जागेकारांक तुम्ही सारखे व्यवस्थित पैसे दिले, ते जागेकार झगडटात मरे. सो सरकार खंय ना खंय तरी चुकता न्हू. कितें सो आयज तुम्ही IIT खातीरचो जागो सोदतात न्हू, जो मोपा जागो उरला न्हू थंय घाला मरे IIT. 15 लाख जावं मरे, मोपा 15 लाखाच्या मायज आसा, 4 पटीने जागो आसा. एक सायडीन एअरपोर्ट ऑलरेडी जंगल नश्ट केला म्हणून म्हणटा तुमकां, थंय घाला IIT. कित्याक हे जाग्यांचे स्कॅम करून भोंवता? तुम्ही या जाग्यांचे स्कॅम करपाक भोंवता म्हणून आमी एक्टिविस्ट उलयता, म्हणून आमी भायर सरता.
आम्ही म्हणून उलयता, म्हणून रामा काणकोणकराचो मार पडला न्हू आणि त्याची जी पॉलिटिकल कनेक्टिव्हिटी मेळटा जे मारेकरू बरोबर कितें ते पॉलिटिकल राजकारण आम्ही झगडटा म्हणून. मरिना खातीर रामा काणकोणकर झगडटालो कितें, आमच्या काप्रेश्वरा खातीर सुद्धा तो झगडलो. वयता थंयसर ज्या जाग्यार पर्यावरण नश्ट जाता आनी नाका जाल्ले नॉनसेन्स प्रोजेक्ट येता ते जाग्याचेर एक्टिव्हिस्ट उबो रावलेलो आसा. आयज जे रामाचे मारेकरू आसा तितून 3-4 जाण असे आसा जेंच्यांनी मांद्राचे पंचाक मारलेलो. मागीर तरी सरकार लायटली घेतले, तरी प्रमोद सावंत हांसून हांसून दिवपाची गरज ना म्हणटलो. केन्ना तूं सिरियस जातलो? आम्ही प्रमोद सावंताक केन्ना सिरियस पळोवंकूच ना, खंयचोच मुद्दो तेणी सिरियस घेवंक ना. सिद्धी नायकाक अजून मेरेन न्याय मेळना. कित्याक न्याय मेळना सिद्धी नायकाक? रेप मर्डर जालो म्हणटात लोक तेचेर. कितें पयलीं मर्डर म्हणून तुमी डिक्लेअर करपाक 2 महिने काढले, त्याच्या उपरांत तो मर्डर म्हणून डिक्लेअर केलो. मर्डर कुणी केलो तो अजून मेरेन ह्या पुलिसांनी धरूंक ना, अजून मेरेन हे धरूंक पावंक ना. सो आयज रामा काणकोणकराचेर जो प्रकार घडला कितें तो प्रकार फाल्यां सकाळी कोणाचेरूय घडोवंक शकता. काल तुम्ही पळयले पणजे कितलो लोक जमा जालो, तो कित्याक लोक जमा जालो? त्या लोकांक काळजी आहा, त्या लोकांक खबर आसा की आयज रामाचेर जाला, फाल्यां आमचेरूय जावंक शकता. फाल्यां आमची जी जमीन आसा ती जर आमी हे लॉबीक जर दिना जाल्यार आमकां जबरदस्ती मारून बोडोवन हे भायर काडटले म्हणून तांकां भंय आसा. त्याच्या खातीर ते सगळे भायर सरलेले, त्याच्या खातीर काल सगळो गोंयकार एक जालो. सो रामा काणकोणकराचो मारला न्हू ताका एकट्याक मारूंक ना. रामा काणकोणकराक मारला तो मार जाण एकलो एक्टिव्हिस्ट जो झगडटा ह्या मायभूमी खातीर, हे गोंया खातीर, ताका मार पडला. हो मार शंकर पळजीक पडला, संजय पडलेक पडला, फिडोल करेराक पडला, मारियानो बेळेकाराक पडला, कितें तनोज हडवलकराक पडला. ईच एंड एव्हरी एक्टिव्हिस्टाक हो मार पडलेलो आसा रामा काणकोणकराच्या हितून. कित्याक रामा काणकोणकराचे हांव रामा काणकोणकराचो घट्ट सारको बेस्ट फ्रेंड आनी म्हाज्या हिसपान पर्सनल रायवलरी कोणाकडेच नासलेली. हे राजकारण हेतून ताका मार पडलेलो आसा आनी हेची सखोल चौकशी जावपाची गरज आसा. रामा काणकोणकर हो आमचो एसटी भाव कितें आनी तो सदांच गोंया खातीर आनी आपल्या समाजा खातीर तेणी वावर केल्लो आसा. एव्हरी टायम तो जेन्ना प्लॅटफॉर्माचेर आसता तेन्ना तेचे उलोवप आसता ते गोंया खातीर, आपूण गोंयचो राखणदार म्हणून. आनी ह्या भुरग्यांक कोविडाच्या टायमार एक व्हडलें योगदान दिल्लेलें आसा. ज्या टायमार लोक कोण मेलो तर ताका हात लायनासलो त्या लोकांक तो उगडून व्हरून तेंची मडी सुद्धा तेणी जळयलेली आसा, मडी पुरलेली आसा. आयज असल्या मनशाक जर सपोज मार पडटा आनी सरकार जर दुर्लक्ष करता आनी जे कोणी ताका मारला जो मेन मास्टर माइंड आहा ताका जर धरिना सपोज, जाल्यार सरकाराक हेचो परिणाम भोगचो पडटलो. आमी मोठो निशेध करतले आनी आमी ह्या बाबतींत जाल्यार वगी रावचे ना. कित्याक सांग हो जो इश्यू आहा हो आमच्या भवितव्याचो इश्यू आसा. कित्याक हो इश्यू आमच्या एक्टिव्हिस्टांच्या तोंडाचेर शेण फाटलेलें आहा तेंच्यांनी आनी एक मेसेज दिल्लेली आसा की जे कोण तुमी अशें एक्टिव्हिजम करतले, गोंय वाचोवपाक भोंवतले तेंचो परिणाम होच जातलो म्हणून. पूण आमी एक्टिव्हिस्ट जे आहा, क्रांतिकारी जे आसा ते वगी रावचे ना. कितें आनी आमी सरकाराक भाग पडटले की तो जो मनीस आहा मास्टर माइंड म्हणटा तो, कित्याक थोडेशे तेतून जे आरोपी आहा तेंचे गळ्यान आमी बीजेपीचो पट्टो हे म्हणटात स्कार्फ सुद्धा पळयलो आसा आनी ते फोटो व्हायरल जायत आसा. हेतून कोण मास्टर माइंड राजकारणी आसा जाल्यार प्रमोद सावंतान, आमचो जो गोंयचो सीएम आसा, होम मिनिस्टर आसा, हेणी तडका फडकी एक्शन घेवन चौकशी करून तो जर सपोज गिल्टी आहा भितून जाल्यार तेचे मंत्रीपद काडून कितें तेचेर केस करपाची गरज आसा. आनी आमी मागणी करता ह्या आमी आतां अल्टिमेटम दिला आयतार मेरेन जर सपोज आमकां मेन मास्टर माइंड कोण तो कळना जाल्यार मागीर फुडें सरकाराक परिणाम भोगचो पडटलो. देव बरें करूं. एक मिनिट, आमी एक्टिव्हिस्ट म्हणून काम करता, उलोव करिना फुडें ऑलवेज तेंच्यांनी आमकां आयज पासून प्रसिद्धी दिलेली आसा. भितरसून सुरू करता आसतना आमकां आयज तुमकां हांव सांगूंक दिसता जितले इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया आयज पासून प्रसिद्धी दिता आसतना संपूर्ण इन गोवाच्या भितर 365 दीस प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आमकां प्रसिद्धी दीत येयलेले आसा. हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. सर्टनली अशे इन्सिडंट जेन्ना आमचे एक्टिव्हिस्टांचे जेन्ना गजाली घडटा आनी जे एक मिडिया चॅनल गोंयांत जे आसा आयज पासून दाखयत ना आमकां, अशे वायट प्रसंग जेन्ना येतात कोणाचेर आमच्या एक्टिव्हिस्ट भावांचेर, तेन्ना एक स्पेसिफिकली एक जे गोंयांत जे चॅनल जे आसा अचानक ते वयर सरतात आनी रामा काणकोणकर भाव जो आमचो आसा तेजेर आयज तेन्ना तुमकां खबर आसा येदो व्हडलो तेजेर प्रसंग येयलो, तेंच्यांनी दाखोवपाक सुरवात केल्ली. अशें कशें जाता म्हणजे आमकां अजब अशें दिसता. सर्टनली एक चॅनल जे दाखयनासले ते दाखयता
ते गोंयकारांनी कोण ते समजून घेवंक जाय. सो आयज सुरू करता आसतना आयज आमचो बाबा भाव जो आसा आमचो रामा काणकोणकराचे तुमकां खबर आसतली गोंयभर आनी जगभर प्रसिद्ध जाल्लेले आसा की तेजेर हल्लो जालो दनपारचो आनी तेका कसो मारलो, कसो व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी कसो मारपाक जाय ह्यो भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडराजीच्या सरकाराक वचून प्रत्येक गोंयकारान आयज धडो घेवपाची गरज आसा. ज्या नांवान भारतीय जनता पार्टी सरकार येयलो श्री राम म्हणून, जय श्री आमी म्हणटात प्रत्येक फावटी भारतीय जनता पार्टीचं सरकार किंवा आमी म्हणटात जय श्रीराम म्हणून आमी प्रत्येक जाण बसलेले हांगा आयज आमच्या बेंचाचेर आयज सगळे हिंदू आसा. जय श्रीराम म्हणटकूच आमकां अभिमान दिसता. पूण ह्या सरकारानसून जे डायरेक्शन जे कोणी दिल्लेले आसा आमच्या रामा काणकोणकराचेर जे नाव जे आसा राम, त्या मनशाचेर तेंच्यांनी रामाचेर अटॅक केलो म्हणजे कोणाचेर अटॅक केलो हेजे तुमी समजून घेवपाक जाय. जो रामा काणकोणकर जो राखणदाराक लागून आमच्या परवरी लागून झगडटालो आनी आपूण प्रत्येक फावटी सांगतालो आपूण राखणदार म्हणून तो, त्या मनशाचेर देवान आमच्या राखणदार आमकां परवरचो तेणी दाखोवन दिलेले आसा की आपूण राखणदार जो आसा हे एक्टिव्हिस्ट जे काम केलेले देवळाक लागून, देवळू फोडटा आसतना किंवा वडाचें झाड वाचयता आसतना ते राखणदार म्हणून आयज वयर सरलो आनी आयज संपूर्ण गोंयकाराक राखणदाराचो अभिमान आमकां आयज दिसता आनी राखणदारान गोंयच्या लोकांचे आयज म्हाका तरी दिसता दोळे उगडले म्हणून. सो हांव मुख्यमंत्री प्रमोद जो सावंत जो आसा तुमकां खबर आसतली की तो आयज प्रशासन चलयता आनी प्रशासन चलयता आसतना तो म्हणटा आपूण हे आपले प्रशासन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या गोंयांत राम राज्य हाडटलो म्हणटा. तेतूनसून आयज आमकां धडो कळ्ळो की प्रमोद सावंताचे सरकार आनी मनोहर पर्रीकराचे सरकार जे ऍडमिनिस्ट्रेशन मनोहर पर्रीकराचे जे आसले हे कशे आसले हे प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसतले. तेणी ऍडमिनिस्ट्रेशन कशे चलयले ते आनी जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जेन्ना मनोहर पर्रीकराच्या फाटल्यान जी धुरा जी खुर्ची आपले कडेन घेतली त्या खुर्चेसून तुमी समजून घेवंक जाय. जेन्ना तेणी खुर्ची जेन्ना आपल्या कॅबिनान सांगले आनी प्रत्येक गोंयकारान तेणी कितें सांगले की मनोहर पर्रीकर असो वागतालो न्हू त्या प्रमाणे आपूण त्या धर्तीचेर गोंय आमचे राज्य सुफलाम करतलो म्हणून आपल्या कुशीक तेणी खुर्ची दवरली आनी मनोहर खुर्चीचेर ते मनोहर पर्रीकराचो फोटो दवरलो आनी सांगले की अख्ख्या गोंयकारांक आपूण ऍडमिनिस्ट्रेशन मनोहर पर्रीकार खातीर चलयतलो म्हणून. पूण दुर्भाग्य ह्या गोंयकारांचे की जो मुख्यमंत्री कालचो स्टेटमेंट कितें सांगता तो की जे गुंडा जे धरलेले आसा ते गुंडाक आपूण तडीपार करतलो म्हणून. आता आमकां मोठो प्रश्न पडटा तडीपार करतलो कोर्टाचें डिसिजन जावपूच ना, कोर्टा समोर उबे जावपूच ना ते आनी तेंच्यांनी गुन्ह कसो केलो तेजे फाटल्यान कोण आसा हे आज पासून ठरलेलेच ना हो आपूण सांगता तेंका तडीपार करतलो म्हणून. तर हांव संपूर्ण गोंयकारांक आनी अभिमानान तरी हांव व्हडल्यान सांगता आमकां अभिमान आसलो की भारतीय जनता पार्टी सरकार हे हिंदू लोकांक हे प्रोटेक्शन दितले म्हणून. पण राम जे नांवान राम जो आसा त्या मनशाक तुम्ही आयज असो भेदक मारलो की तो अशें दिसल्यानी ते गुंडा जर आमच्या समोर जर असले न्हू आमी अशें मारचे ना, आमकां आवोवपाक अशें शिकोवंक ना. पूण ज्या सरकारान जी संस्कृती ना ती प्रमोद सावंताच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जी संस्कृती मनोहर पर्रीकराची आसली, ज्या सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान अटल बिहारी वाजपेयीची जे सरस्वती तोंडार जी आसली ती संस्कृती आसली बीजेपी ती संस्कृती आयज ना. पूण राम राज्य हाडणाऱ्या सरकारान आयज भारतीय जनता पार्टी सरकारान हे गोवा के लोक अजीब भय म्हटलेले. कोणी म्हटलेले? नेहरूजीन म्हटलेले गोवा के लोक अजीब भय. तर आमकां आयज खरोखरच वायट अशें दिसले काल की गोवा के लोक खरोखरच अजीब आसा जे एका आमचे गोमंतकीय भुरग्याक रामा काणकोणकराक असो मारलो. काल आमी सगळ्यांनी उलो केलो तुमी या म्हणून, पूण खरोखरच गोवा के लोक कशे अजीब आसा. आमचे किरिस्तांव भाव जे गोंयांत जे आसा आमच्या फाटल्यान काल एकटिव्हिस्टा फाटल्यान रावले. हांव तांकां सॅल्यूट करता, तेंचे मनापासून काळजासून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तांकां गोंया बद्दल खरोखरच प्रेम आसा. आनी ते म्हणटात कितें हे जे मायग्रंट जे गोंयांत जे येतात ते गोंयकारांच्या संस्कृती प्रमाणे वागनात आनी जे संस्कृती भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो हाडटा मनोहर पर्रीकर आयकता आसलो तेंचे जे वयरसून दिल्ली सीट कोण येताले मिनिस्टर तेंचे केन्ना आयकत नासलो. तो म्हणटालो नाका आपूण गोंयकारा सारको वागतालो पळसू नाका म्हणून सांगलो तेंचे. तुमकां खबर आसतली मनोहर पर्रीकराचें स्टेटमेंट. आनी तेणी सांगलेले दिगंबर कामत हो आपलो असो मनीस आसा की स्वप्नांत सुद्धा असो मनीस येवंक पावना की ते खुर्चेर बसूंक पावना अशें सांगणारो मनोहर पर्रीकर आयज प्रमोद सावंत
तेका हाडून बसयता आणि खोर्जेचेर सांगता आसतना सांगता तो की मनोहर पर्रीकर सारको आपूण वागतलो म्हणून. पूण गोंयकार जे आसा खरोखरच आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर खंय व्हरता. पूण हांव रवी नायक सारको मनीस जो आसलो आमकां उगडास करता 18 सप्टेंबराचे दनपारचे काळाचे रवी नायकाचो त्या दिसा बर्थडे त्यांनी गुंडगिरी सोपयल्ली. तुमकां खबर आसतली, तुमकां त्या टायमाचो कांय खबर आसतलो. 18 सप्टेंबर रवी बाब जो आसा आतां जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा ताजो त्याच दिसा बर्थडे, त्या दिसा उगडास आमकां येयलो. जर आमचो आयज रवी नायक जर चीफ मिनिस्टर जर आसलो तर गुंडगिरी अशी खपोवन घेवचो नासलो. पूण दुर्भाग्याची गोष्ट आहा तरी हेंका म्हणटा तो आपलेच गुंड ते. हांव तुमकां एक फोटो दाखयता, तुमी मातशे पळोवन घेयात. हांव कोणाचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरोप करिना, तुम्ही मातशे समजून घेयात की असो फोटो आसा न्हू. हो जो काल जो मनीस जो धरलेलो आसा होच मनीस फाटल्या दिसांनी कोनाटकर प्रकरणात मांद्र्याक उपसरपंच जो आसलो तेका मारलेलो. जेन्ना मायकल लोबो जेन्ना मेळपाक गेलो तेका दुसरे सायडीर अटॅक जालो. हो आतांचो विद्यमान आमदार जो आसा त्या फोटोवान आसा, तेच्या वांगडा आसा. कालूय तेका धरला. आता आमकां गोंयकारांक प्रत्येक जाणांनी हेचेर विचार करपाक जाय. हो बीजेपीन आसलो हो आमदार, हो हेच्या वांगडा कितें करता. आतांच्या प्रकरण पयलींच्या प्रकरणांत आसलो तो, आता हे प्रकरण आसा. आता मास्टर माइंड कोण, आता मास्टर माइंड म्हणून कोण हेतूनसून आज एका खत पाणी घालणारा कोण तरी आसा. मास्टर आणि माइंड, रिंग मास्टर तुमकां खबर आसतली सर्कसीतलो आसता. हो मास्टर आणि माइंड. आता माइंड जी कोणी यूज केलेली आमच्या राम काणकोणकाराक मारपाक, त्याच्या फाटल्यान मास्टर कोण आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां सांगपाक जाय. आता अशें म्हणटले आमच्या फोटो 100 काडटा म्हणून, कोणीय फोटो काडूंक शकता असो प्रोटोकॉल नासता. जेन्ना माननीय पंतप्रधान जेन्ना येता तेन्ना तेजी प्रत्येक मनशाची ती फोटो काडटा आसतना हो फोटो काडटा आसतना ते मनशाची पार्श्वभूमी पळयता आणि तेच्या वांगडा फोटो काडटा. आता असले फोटो जर प्रसिद्ध जावं लागले आणि ते मनीस गोंयकारांक जर मारूं लागले तर आम्ही कितें करपाचें. पूण माइंड जी यूज केलेली आसा आणि यंगस्टर जे आसा आमचे गोंयचे, हे प्रेस मुद्दम आमी एड्रेस करता आयज की टॉपिक हांव घुणयना, खंयच्या खंय व्हरना. आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयतात, कॉलेजीन शिकयतात. कॉलेजीन शिकल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांक शिकल्या उपरांत आमकां एक डिप्लोमा मेळटा किंवा डिग्री मेळटा. मागीर आमी आमच्या भुरग्यांचो प्रोफायल तयार करतात. मागीर आमी इंटरव्यू वयता. इंटरव्यू मेळ्ळ्या उपरांत आमचो प्रोफायल आमी काडटा आनी दाखयता. तर हांव काउन्सिलर आसा, मिनिस्टर आसा, MLA आहा, ZP आसा, त्यांच्या समोर हांव प्रश्न दवरता. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी एक प्रश्न करून करता की आमी भुरग्यांक शिकयल्या उपरांत आमकां जी भुरगीं जी डिग्री जी मेळटा आमच्या भुरग्यांक प्रोफायल तयार केल्या उपरांत हांव पयलीं सांगून करता गोमंतकीचे ते तुमी प्रोफायल तयार करा. प्रोफायल तयार केल्या उपरांत तुमची डिग्री जी आसा ती तुमी डिग्री दाखोवपाची गरज ना. कित्याक लागून अशें जर म्हणटा हांव, डिग्री जर विचारली जाल्यार ऑनरेबल हायकोर्टाचे डिसिजन दिल्लेल्या फाटल्या दिसांनी की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडियाची डिग्री दाखोवपाची ना म्हणून. तेन्ना आमची भुरग्यांक शिकयल्या उपरांत जर आमकां समोर इंटरव्यू घेणारो मनीस जर डिग्री जर दाखय म्हणून सांगली जाल्यार आमी तांकां डिग्री दाखोवपाची काय दाखोवपाची ना हे गोमंतकीयान ठरोवपाक जाय. आमच्या काणकोणकारांचेर आयज ताका पोलीस प्रोटेक्शन दिता. शर्मेची गोष्ट आसा. गोमंतकीय आमच्या मुख्यमंत्र्याक हांव तरी म्हणटा लग्न जाल्लेली आसा तेका. तिने आयज गोंयांत आमच्या ह्या प्रमुख संस्था लागून मांडलेली आसा. प्रत्येक मनीस आसा दिसांक जर आमच्या दिसांक जर दिसाच्या ढवळ्याच्या भुरग्यांक मारता खंय आनी तेजी पणजेची कॅपिटल सिटी पणजेन मारता तर आमकां ह्या सरकारापासून उतर कितें आसा आयज. हांव जे सांगता जे गोंयांत जे कितें चालू आसा हे खरोखरच भारतीय जनता पार्टी सरकारान मास्टर माइंड जो तेका धरलो. पण त्याच्या फाटल्यान मेन जर खत पाणी घालणारो मनीस जो आसा. आता सपोज एक कोणी सुपारी जर दिली, सू आणि सुपारी जर दिली त्या मनशान ते भुरगे जे यूज केलेले आसा त्यांची पार्श्वभूमिका, त्यांचे काम कसले आसा, त्यांच्यानी मारले कित्याक लागून, तांकां पयशे कितले दिले, त्यांच्यानी ह्या 6 ते 7 महिन्याचे कॉल डिटेल्स तेजे घेवपाक जाय. हांव जो DIG ऑफिसर जे व्हडले व्हडले जे आसा गोंयांत बसलेले आसा
तेंच्यांनी हेची तटस्थ भूमिका घेवपाक जाय. आता कितें करतले, पीसी घेतल्या उपरांत ताका जेसीन घालतले, जेसीन सुटल्या उपरांत ते परत भायर सुटल्या उपरांत ते कितें करतले. म्हणून तो आज प्रमोद सावंत सांगता तांकां आपूण तडी पार करतो. तडी पार करून काय सुटपाक ना. तडी पार केल्या उपरांत कितले वर्सां आसतले परत येतले, तेंचे कोण तरी मनीस आनी दुसरे कोण तयार जातले. आणि आमी आयज शंकर पोळचे सारको भुरगो हो आयज वास्कोसून काणकोणसून पेडणेसून रात दीस भोंवत आसा. आमकां सरकारा कडसून आश्वासन जाय. आमी एक्टिव्हिस्ट जे काम करता आयज गोंयांत एक्टिव्हिस्ट म्हणून काम करता. सरकारची चुकीची धोरणां आमी म्हणटा. तेंच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दामू नायकान सांगला एक्टिव्हिस्ट सांगता म्हणटा खंय सरकार जे चुकी करता थंयसर चूक जे करता न्हू ते दाखयता आमी सांगता. एक्सेप्ट केलें तेंच्यांनी सरकार हेंची चुकी करता. सरकार म्हणजे एकूच तकली न्हू, एकूच पडूच न्ही. सरकार म्हणजे तेजे वांगडा मंत्रीगण बसतात. कितले मंत्रीगण असतात. हे मंत्रीगण चुकी कशी करतात. एकटो चुकी करू शकता, दोन चुकी करू शकतात. सगळेच मंत्री जर तुमची चुकी जर करू शकतात, कसली धोरणां तुमची. असेंब्लीन जेन्ना बसतात मुद्दम सांगता, असेंब्लीन जेन्ना ऑपोजिशनाक आता थोडेच उरले, आता उरलेले ते कितें म्हणटात भंडाऱ्याचे म्हणणे पास जावन गेले. भंडाऱ्याचे म्हणणे पास जाले, तुम्ही बिलां पास कशी करता. केन्ना ऑपोजिशन तुका गोंयच्या लोकांक लागून जर प्रश्न बिल हे घेवन आमी सांगतात, तुम्ही दादागिरीन बिलां पास करतात. तेका लागून आमचे एक्टिव्हिस्ट तयार जालेले आमी सरकाराचे धोरण हे चुकीचे आसा म्हणून. दामू नायक तुका सांगू करता, तू स्वताहून एडमिट जालो भारतीय जनता पार्टी सरकारचो अध्यक्ष. कितें म्हणून सरकार चुकला म्हणून कालच्या पेपराचेर येयला. त्याला सोदून काड, पेपराचें नाव घेना. हांव संपूर्ण गोंयकारां म्हणजे बीजेपीचे अंधभक्त जे आसात, तुमची डिग्री जर तुम्ही ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर दाखवू शकना तर तुमच्या भुरग्यांची डिग्री तुम्ही दाखवू शकता. तुमकां प्रश्न करू शकता. तर आमकां वायट दिसता. आमच्या भुरग्यांक आमकां एज्युकेटेड केलेले जाय. एक दिले म्हणजे एक्सपायजेड म्हणटाक जर दिलेली आसा तेजी पार्श्वभूमी करपाक तेका कोणी सांगले तेजे फुल डिटेल आमकां टोटल जाय. टोटल म्हणजे टोटल हेतून हेज्या आतां जर तेंच्यांनी करूंक ना न्हू केन्नाच जावचें ना. आणि हेज्या फुडें गोंयकारांक हांव सांगू करता की आमी एक्टिव्हिस्ट जे काम करता न्हू, तुमकां जर मारपाचें आहा न्हू, ते एक्टिव्हिस्टांक खरें जर काळीज जर आसा न्ही, आमी तेज्या फुड्यान उबे रावता वचून. चला आयज जर फाल्यां अमक्या टायमार येवन सांगता न्ही, पयलीं हांव रावता. चला कोणाक काम आसता जाल्यार फोन करून सांगा, तूं अमके कडेन हांव येता, डायरेक्ट येता, उबो रावता, पळया कितले तुमी आहा ते. हांव गोंयकारांक सांगू करता की गोंयाक लागून आमी आसतले, पूण हे जे आयज धमकी निनावी फोन जे पोलीस प्रशासन जे आसा, पोलीस प्रशासनान हांव सांगता तुमकां हांव शिकयलेले आसा की हे कारणाक लागून तुम्ही पोलीस जाल्लेले आसा. गोंयचे सुपुत्र जे आसा वायट करता तांकां तूं वायटूच तांकां दिशा दिवपाची. आनी जे वायट करता आनी ताका जर तुम्ही कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करता, व्हडले ऑफिसर जे दिल्लीसून जे कोण येतात, मिनिस्टरांचो फोन जर येता म्हणटानी मिनिस्टरांक तुम्ही न्यूट्रल करा. मिनिस्टरांक सांगपाचें तुम्ही हांगा इन्वॉल्व जावंक नाका. तेन्नाच गोंयांत सुशासन आनी प्रशासन उरतलें. एक आणि